नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मोगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो। पिर्नोड्या पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 हिट अँड रन अपघात। ट्रकान टेम्पोक फाटल्यान धपको दिल्ल्यान टेम्पो चालकाक जाग्यारूच मरण। फुडल्या एका म्हयन्यात तन्मार वीज प्रकल्पाचे जातले लोकार्पण। सुरवेक महाराष्ट्रांतल्यान जातली गोंयाक वीज पुरवण। गोमंतक टीव्ही इंजिनियरिंग एक्सलन्स पुरस्कार सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्यांची माहिती। गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन या म्हणीत गोंयभर जाले 9 दिसांच्या बाप्पांचे विसर्जन। नाचत गाजत भक्तांनी दिलो बाप्पाक निरोप। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिसांत दितले पदाचो राजीनामो। नवे मुख्यमंत्र्यांचो निर्णय बेगीनूच आप कार्यालयात कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना केली राजीनाम्याची घोषणा। कोलकात्यातल्या आर्जीकर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आदले प्राचार्य संदीप घोष आणि पोलीस निरीक्षक अभिजित मोंडलाक अटक। पुरावे नष्ट करपा बरोबरच तपास वेगळे दिकेन व्हरपाचो आशिल्लो आरोप। आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनाक शिगांव पंचायतीचो विशेष ग्रामसभेत खर विरोध। थाराव केलो मंजूर। ग्रामसभेत थळाव्या निवडात संख्येन लायिल्ली हाजेरी। आता खबरो विस्तारान। पिर्नोड्या पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 सोमारा फातोडेर जाल्ले हिट अँड रन अपघातात 36 वर्सांचो टेम्पो चालक नियाद जारियाका जाग्यारूच मरण आयले। ट्रकान टेम्पोक फाटल्यासून धपको दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। संत सोयरोबानाथ आंबिये कॉलेजी मुखार आशिल्ल्या पुलाचेर हो अपघात घडलो। ह्या अपघातात आनीक 2 जाण जखमी जाल्यात। ये रात को 4 बजे हुआ है। और कैसा क्या? ये वो लोग आ रहा था एक लाइन से, पीछे आके बड़ा गाड़ी आके पीछे से मारा। वो गाड़ी पकड़ा गया है कि भाग गया? गाड़ी अभी पकड़ा गया है करके बोल रहे, फोटो वोटो लिया है करके बोल रहे। हाँ हाँ। और ड्राइवर का क्या हुआ? ड्राइवर का अभी ड्राइवर किधर है, अभी तक वो गाड़ी से गायब है ड्राइवर। नहीं नहीं, तुम लोग का गाड़ी ये हमारा वो जो ये ड्राइवर है गाड़ी का नियाज जारी, वो थोड़ा एक्सपायर हुआ बोलते हैं, न्यूज़ मिला है। अच्छा अच्छा, ये रात को 4 बजे हुआ? रात को 4 बजे हुआ। और कौन था उसमें? और 2 लड़का लोग था। हाँ, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ? वो लोग को कुछ नहीं हुआ। और जावेद तो उसका उम्र कितना है? उसका उम्र 38 रहेगा। अच्छा, 2 जन थे? हाँ 2 जन, 38 40 एज रहेगा। अच्छा अच्छा। तू गाड़ी का ओनर है? गाड़ी का ओनर मेरा भाई है। भाई, ये किधर का गाड़ी है? ये गाड़ी है वास्को। वास्को। पुराय गोंयभरात 9 दिसांच्या गणपती बाप्पांचे विसर्जन व्हडा भक्ती भावनेन जाले। गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन या ह्या जयघोषात भक्तांनी नाचत गाजत गणपती बाप्पांक निरोप दिलो। पळयात 9 दिसांचे गणपती विसर्जन। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिसांत मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दितले खंय। आयतारा आपाच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना तांणी राजीनाम्याची ही घोषणा केली। सोरो घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल हांका सर्वोच्च न्यायालयान जामीन मंजूर केल्लो। शुक्रारा केजरीवाल तिहार बंदखणींतल्यान भायर आयिल्ले। ते उपरांत आयतारा आप कार्यालयात कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना तांणी राजीनाम्याची घोषणा केली। पळयात।
कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ही अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लिकर स्कॅमाच्या आरोपान भितर आशिल्लो, तिहार जेलीन आशिल्लो, आनीक 177 दीस सुमार केजरीवाल भितर उरलो। मागीर शुक्राराक ताका जामीन मेळोन आयज आयताराक तेणें आपले जे पार्टी कार्यकर्ते आसात तेंचे वांगडा मिटींग घेतली। हितून मनीष सिसोदिया, संजय सिंग, आतिशी सारके लिडर आशिल्ले, आनीक ह्या मिटींगेक तेणें बीजेपीचेर बरोच असो आपलो राग दाखयलो, आनीक तेणें एक गजाल सांगली, ती म्हणजे 15 ऑगस्टाक जो फ्लॅग होस्टिंग जाता, जो सीएमाच्या हातीन जावपाक जाय आसता, तो फ्लॅग होस्टिंग आपूण भितर आसले कारणान तेणें आतिशी जी तेंची लिडर आसा तिका फ्लॅग होस्टिंग करपाचो रायट मेळचो म्हणून तेणें लेफ्टनंट गव्हर्नर जो आसा ताका पत्र बरयलें। जाल्यार हें जें पत्र आसा तें लेफ्टनंट गव्हर्नरा कडेन पावलेंच ना। मागीर तेणें परत पत्र बरोवपाचो निर्णय केलो। तेन्ना तांकां धमकी येयली की समज परत पत्र बरयलें जाल्यार तुमकां फॅमिलीक सुद्दां तुमकां मेळपाक मेळची ना, अशी धमकी येयली। ह्या मिटींगेक तेणें एक मोठी गजाल अनावन्स केली, ती म्हणजे फुडल्या 2 दिसान अरविंद केजरीवाल जो दिल्लीचो सीएम आसा तो आपल्या सीएम पदाचो राजीनामो दितलो। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कोलकातातल्या आरजीकर वैजकी महाविद्यालयातल्या चली दोतोराचेर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सीबीआयन महाविद्यालयाचे आदले प्राचार्य संदीप घोष आणि संबंधित पोलीस स्टेशनाचे पोलीस निरीक्षक अभिजित मोंडल हांकां अटक केल्या। महाविद्यालयाचे आदले प्राचार्य संदीप घोष आणि पोलीस निरीक्षक अभिजित मोंडल हांणी पुरावे नष्ट करपाचो यत्न तशेंच तपास वेगळे दिकेन व्हरपाचो तांचेर आरोप आसा। ह्या प्रकरणात सीबीआयन आता मेरेन 3 अटक केल्या। महाविद्यालयाचे आदले प्राचार्य संदीप घोष हांकां सीबीआयन 2 सप्टेंबराक महाविद्यालयाच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात ताब्यात घेतिल्लो। ते सद्याक बंदखणीतूच आसात। तांकां आता दोतोर चलयेच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातूय अटक केल्या। तशेंच संबंधित पोलीस स्टेशनाचे पोलीस निरीक्षक अभिजित मोंडल हांकां शेनवारा पुलिशेन चौकशे खातीर आपयल्ले। सुमार 7 वरांचे चौकशे उपरांत राती उसरा पुलिशेन तांकां अटक केली। दोगांकूय राती उसरा वैजकी तपासणे खातीर व्हेल्ले। ह्या नादी सीबीआयन ह्या प्रकरणांतलो मुख्य दुबावीत संजय रॉय हाकाय अटक केली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कुळे शिगांवच्या थळाव्यांनी आयतारा घेतिल्ले विशेष ग्रामसभेत इको सेन्सिटिव्ह झोनाक विरोध केलो। ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत मंजूर जालो। इवन सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे पळय आसा ते आमकां कांय प्रोटेक्शन दिवपाक शकना। आमकां मायनिंग बंद जाला, सगळे लोक बेकार पडलेले आसा। जी लोकांची एरिया आसा एटलीस्ट 500 स्क्वेअर मिटर न्यू कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर परमिशन दिवचे। आमी विरोध करता। आमच्या शिगांव, कुळे, पणजोळ आनी सोनाळे हे विलेज आसा ताका आमचे ऑब्जेक्शन आसा। आमचे इको सेन्सिटिव्ह झोनान आमची ह्यो ज्यो एरिया आसा त्यो येवची न्ही। डायरेक्ट सांगता एंड आय ब्लेम देम। आमकां चोर जालेले आहा, कित्याक प्रोजेक्ट दिलो बंद।
केंद्र सरकारान पश्चिम घाटाचे संरक्षण करपा खातीर स राज्यांतले 56,800 चौखण किलोमीटर पर्यावरणाच्या दृश्टीन संवेदनशील वाठार म्हणून घोशीत केल्या. हातूंत गोंयच्या 108 वाठारांचो आस्पाव आसा, जातूंत दारबांदोडेच्या 13 गांवचो आस्पाव आसा. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा कुळें शिगांव घेतिल्ल्या विशेष ग्रामसभेत थळाव्यांनी इको सेन्सिटीव झोनाक खर विरोध केलो. तशेंच ह्या विशींचो थारावूय मंजूर जालो. ह्या ग्रामसभेक थळाव्यांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लायिल्ली. ग्रामसभेन म्हाजे जे कुळे शिगांव पंचायतीन म्हाका टोटल 4 विलेजी आसा आमच्यो. कोरंजळ, सोनावळे, शिगांव आनी कुळ्या हे 4 विलेजी इको सेन्सिटीव झोना भितर दाखयल्या ते कमिटीन. टोटल फूल पंचायत दाखयल्या. फूल पंचायत आमचे तितून दाखयल्या. म्हाजी खुबश्यो एक्टिविटीज आमच्या वाठारांत चलता. मायनींग एक्टिविटीज जावं, ते टुरिजमाच्या अंडर आमची जीपी जावं, बाकी कोणाचे सेटलमेंट झोन आसा थंय फाल्यां सकाळी जर कोणाचें घर बांदतलो कितें करतलो सुद्दां तेंच्यांनी क्लियर अशें कांयच तेंच्यांनी सांगलेलें ना. ताका लागून सगळ्या आयज आमच्या स्पेशल ग्रामसभेक लोकांनी तशेंच आमचे पंचायती वतीन आमी जो आमकां इको सेन्सिटीव झोनाचो प्लॅन दिला ताका आमी विरोध केला. कडाडून विरोध आसा. कित्याक खुबश्यो एक्टिविटीज आमकां जावच्यो ना. कित्याक हेजे पयलीं म्हाजे 2 गांव जे आसा, विलेजीस आसा, ज्यो कोरंजळ आनी सोनावळे, तो ऑलमोस्ट सगळे लोकांनी शेतां बितां सोडून ते हांगा कुळ्या शिगांव हांगा स्थायीक जाल्या. पूण ती विलेजीन ते ऑलरेडी फॉरेस्टाच्या हेका लागून जनावरांच्या संरक्षण लागून ते लोक भायर सरले. जाल्यार परत आनी इको सेन्सिटीव आयलँड हाडून आमचे 1 किलोमिटर बफर झोन करून आमकां परत सामके प्रॉब्लमाक घालता काय कितें असो विशय जाता. ताका लागून आमचो ठाम ताका ऑब्जेक्शन आसा. तेन्ना आमकां बफर झोन आसा वायल्ड लायफ 1995 वायल्ड लायफ परत आमच्या आयलँड सकयल आयलें. कित्याक तिची जी बाउंड्री आसा ती आयलँड दिल्ली. आतां अशें करून फाल्यां थंयच्यान आनी 1 किलोमिटर म्हळ्यार आमी सामकेंच आमकां आमची विलेज आसा खंयचेच डेवलपमेंट जावं बाकीचे एक्टिविटीज करपाक मेळची ना काय कितें असो सगळ्यांक हें जाला. कुळ्या शिगांव पंचायतीन आसा जे जाग्यार आज विशेष ग्रामसभा दवरिल्ली की इको सेन्सिटीव झोन वा कुळ्या पंचायतीक प्रत्येक गांवांत 4 गांवांत 6 गांवांनी लागून तो लायिल्लो आसा. टोटल फूल कुळे शिगांव पंचायत इको सेन्सिटीव झोन म्हणून हांगा पयलीं डिक्लेअर आहा. कितें ऑब्जेक्शन जाल्यार पयलीं दिया म्हणून तेंच्यांनी हांगा कळीत केल्लें आसलें. ताका लागून आज विशेष ग्रामसभा कुळे पंचायतीन दवरिल्ली आनी कुळे शिगांव पंचायतीन ताका कडाडून विरोध केला की कुळे शिगांव पंचायतीन भितर इको सेन्सिटीव झोन लावचो न्हू अशें म्हणून तेंच्यांनी आयज हांगा थाराव घेतलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्या लेखनाथ खेडेकर. वनस्पत जातींचे संरक्षण आणि शेतकार हक्क प्राधिकरणान गोंयची फामाद खोला मिरसांग शेतकार वनस्पत जात म्हणून अधिकृतपणान जाहीर केल्या. ह्यान फुडें दक्षिण गोंयचे थारावीक आदिवासी समाज सोडल्यार हेर कोणाकूच खोला मिरसांगेचे वेवसायीक उत्पादन घेवपाक मेळचें ना अशें ह्या प्राधिकरणान स्पश्ट केलां. गोंयची पयली शेतकार वनस्पत जात म्हूण खोला मिरसांगेक मान मेळ्ळा. वनस्पत जातीचे संरक्षण आनी शेतकार हक्क प्राधिकरणान गोंयची फामाद खोला मिरसांग शेतकार वनस्पत जात म्हूण अधिकृतपणान जाहीर केला. ह्या आदी खोला मिरसांगेक GI मानांकनूय मेळ्ळा. आतां दक्षिण गोंयच्या खोला गांवांतल्या खोला काणकोण चिली कल्टिवेटर्स ग्रुपाक ह्या खाशेले जातीचे मूळ उत्पादक म्हूण मान्यताय मेळ्ळा. आता ह्या गटाक म्हणजेच दक्षिण गोंयच्या ह्या आदिवासी समाजाक वर्स 2039 मेरेन खोला मिरसांगेचे उत्पादन, विक्री, आयात, निर्यात करपाचो एकमेव हक्क आसा. ह्यान फुडें हेर कोणाकूच खोला मिरसांगेचे वेवसायीक उत्पादन घेवपाक मेळचें ना अशें प्राधिकरणान स्पश्ट केलां. अशाच ताज्या आनी खासा खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंय ही कलाकारांची खाण अशें म्हणटात. पळयात ह्याच कलेच्या खाणांतल्या पाळी उसगांवच्या कलारंगम पथकाच्या कलाकारांनी साकारिल्ली वट्ट 51,021 फातरां तयार केल्ल्या आकृतीचो गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. विओ गोंय ही कलाकारांची खाण हाची भेसबरी देख आमकां चवथी कडेन घराघरांनी पळोवपाक मेळटा. गणपती खातीर माटोळी आसूं ना जाल्यार गणपती बाप्पांची मूर्त, लोक विंगड विंगड तरेन आपली कला दर्शायतना दिसून येतात. अशेच तरेन उसगांव पाळीच्या कलारंगम ह्या पथकाच्या कलाकारांनी वट्ट 51,021 फातरां पाळी वाठारा जमनीचेर 55 फूट लांबीचो गणपतीची आकृती साकारल्या. पावसाची आडखळ आसून लेगीत या पथकाच्या सगळ्या कलाकारांनी कष्ट घेतले. आपल्या कल्पकतायेक आकार दीत एका म्हयन्या भितर सुमार 7 ते 10 कलाकारांनी ही गणपतीची आकृती साकारली.
ही आकृती 34च्या 21 दीस मेरेन लोकांक पळोवपा खातीर उपलब्ध आसतली अशें कलाकार भुमेश नायक हांणी सांगलें. आमी पयलीं ओपोजीट सायड सुभाषचंद्र बोस केल्लो तो आमच्या सिगामान पयलो आनी अशें चिंतून येयलें की आमी चवथीक कितें तरी करतले म्हणून. तेन्ना आमकां तेणें अशें सांगलें की तुमी चवथीक करता आपूण हेल्प करता. ताका लागून आमी अशें चिंतलें की हांगासर आनी कितें वेगळें करतलें म्हणून. पूण ते पावसाक लागून करूंक पावलें ना आनी इतलो पावस पडलो की आमकां अशें दिसता की हो जातलो काय ना अशें जालें. पूण एकदांचो आमकां करपाकूच जाल्लो कंप्लीट आनी तो ह्या 4 दिसांक जालो कंप्लीट. 1 म्हयनो आमी तयारी केल्ली करपा खातीर पूण पावसान आमकां चान्स दिवना. कलर मारता तितलो वचपाक लागलो. ओके, कितें यूज केला हेका? हे सगळे फातर आसा. 52,000 सुमार फातर आहा. 52,000 फातरांचे. कितले जाण मेळून तुमी करताय? आमी 7-8 सुमार 7 जाण. तुमचो ग्रूप आसा? ग्रूप आहा आमचो कलारंगम. ओके, आनी हेच्या पयलीं आनी कितें केलां म्हटलें तुवें? हेच्या पयलीं आमी उदकान वचून गणपतीचे स्केच केल्ले. उदकान परत 3D रांगोळी म्हण आनी कितें परत व्हडली रांगोळी वॉटर रिकॉर्ड सुद्दां केल्लो आसा आमी. तुमी हीच जागा कित्याक चूज केली? कित्याक लागून की थंयसर आमी केल्लो तो असो फ्लॅट दिसपाक लागलो. फक्त ड्रोन शूट करीत जाल्यार दिसतालो आनी हांगासल्यान असो व्यू मेळटा की वयरसून सारको लोकांक पळोवपाक मेळटा. ताका लागून आमी अशें चिंतलें की सकयल करचें. तरी सुद्दां आमी स्लोप पळयताले की स्लोप असो डोंगर मेळटा जाल्यार तेजे वयल्यान सारको लोकांक दिश्टी पडटा पूण तसो मेळना. तरी आमी तितून रिसर्च चालू आहा आमचे फुडें. हो आतां कितले दीस आसतलो हांगा प्रदर्शन? आसतलो 21 दीस. 21 दीस. मागीर ताचें कितें करप? मागीर आमी फातर काडून दुसरे कडेन यूज करतले जमता जाल्यार. तर तसो सांगचो ना आमी. आनी अशें पळोवन की अशें लोकांची गर्दी पळोवन आमकां चड हें मेळ्ळो. लोकां कडल्यान अशें गर्दी पळोवन आमकां चड मजा येयली. रविराज च्यारी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यांत रस्त्यार हेडपी गोरवांची व्हडली समस्या निर्माण जाल्या. नावेली ते बाळी मेरेनच्या NH-17 हायवेचेर गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात तशेंच येरादारी कोळणी जाता. ह्या गोरवांक लागून ह्या महामार्गाचेर जायत्या जाणांक आपलो जिवो लेगीत वगडावचो पडला. मात पंचायत तशेंच नगरपालिकेन हे समस्येचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावे सांगतात. सरकारान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. गोरवांचे पंचायती कडेन आनी म्युनिसिपालिटी दिलो आसा. आमी कितें म्हणल्यार पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटी तांकां गोरवांक घालपाचो जागो दिवपाक जायो. सेकंडली तांकां ते भाशेन पेमेंट दिवपाक जायो. जाल्यार हे पेमेंट दिवपाक जायो. गोरवांक ते भाशेन दवरपाक जाय, चोवपाक जायो. आनी रस्त्यार सगळ्यां व्हरपाचो एक तास करपाक जाय, एक बराबर तास दिवपाक जाय. जाल्यार हे सगळ्यान तरी इक्विपमेंट करून आसा जाल्यार हें जाता कितें करून गव्हर्मेंट आपले हात धुयता तांकां क्लियर जालें म्हणटा. जाल्यार हे फॅसिलिटी आहा त्यो पयलीं तांकां दिवपाक जाय. तांकां पगार तांकां दिवपाक जाय. तांकां रावपाक ठिकाण करपाक जाय. तांकां जेवण दिवपाक जाय. हें कोण दितलो? हें कोतो कोण? सद्या आमी मागता आतां गव्हर्मेंटाक की हे सगळे फॅसिलिटी पळया ते दिच्यो आनी तेंचे हातीर ताबडतोब करच्यो. आज रस्त्यार तूं चल जाय तूं गोरवांक एक्सप्रेस जाय. मोस्ट प्रॉब्ली हे एरिया एक्सप्रेस चड जालें. डॉग जावं पडले. एकल्या हात पळो प्रायवेट करून आपल्या गाडी घेवन गेलो आनी एकलो डॅमेज जाला फक्त गोरवांक लागून. कितलो पाटी आमी एक गोरवांक लागून मिडियाचेर हाडले तरी कोणूय खबर करना. 1-2 दीस चलताय करताय. जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करताय गव्हर्मेंटा कडेन फेसिलिटी आहा ताका लुकआउट करचें. हे आमगेले रिक्वेस्ट की ही सगळे रस्त्यार उरतात. सगळे रस्त्यार उरता. रात दिस ते एक्सिडेंट जाता ते राती कमाडे भिवून फास्ट वयता ट्राक ते मान वयताय गोरवांक. मारप न्हू ते गोरवां मारप न्हू मान वयताय. आमी आनी कितें करतले मान थकले. आतां गव्हर्मेंटाक फायनली वी आर रिक्वेस्टिंग नाव तेंगे कित्याक की ते क्लियर कर तेंका लुकआउट करून दी. तूं पयस दिला आसतना जेवण दिना आसतना ते कितें करतले तें चोवपा जाय न्हू. ताजे मागताय बेगीन गोरवां क्लियर करचें. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर गोंयकारांनी पारंपारीक वेवसाय करपाचेर भर दिवपाची गरज आसा. शेती, दूद, नुस्तेमारी, बागायती तशेंच फुलांच्या उत्पादन वेवसायातूय रुची दाखोवची. पूण नोकरी करता म्हणून पारंपारीक वेवसाया कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय अशें म्हत्वाचें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. ते अखिल भारतीय OBC महासभा ट्रस्टाच्या वतीन आयोजीत केल्ले कार्यावळीत उलयताले. पूर्ण जर जातले आसत जाल्यार सामाजीक संघटनेनी म्हणजे गोंयांत लागपी सगळ्यो गजाली आमी म्हणटा ते एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर आनी फ्लोरिकल्चर ह्या सगळ्या सेक्टरांत प्रत्येकान काम करपाची गरज आसा. म्हणजे हांव नोकरी करता जाल्यार हांव शेतान कित्याक वचूं? हांव नोकरी करता जाल्यार हांव बाकीचें काम कित्याक करूं? ही भावना जर दवरीत तर आमची डिपेंडन्सी ही कायम उरतली. ती भावना सायडीक दवरून जर आमी सगळ्यांनी काम केलें
जाल्यारूच गोंय हे स्वयंपूर्ण जावपाक शकतलें. दिवचल शारांतले श्री शिवलिंग देऊळ फोडपाच्या प्रकरणात शारांत रावपी एका दुबावित तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या. दिवचलच्या बंदरवाडो वाठारांत रावपी आकाश भीमप्पा तालकेरी अशें ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याचें नांव आसा. दुबाविताचो हेर देवळां फोडपाच्या प्रकरणात हात आसा काय ना ताचो पुलीस तपास करतात. बिरेस्तारा मध्यान राती दिवचलच्या भितरले पेट वाठारांतले शिवलिंगाचे देऊळ चोरांनी फोडिल्ले. फंड पेटी फोडून भितरली रोख रक्कम फारायल्ली. ह्या चोरयेची देवस्थानाच्या अध्यक्षान दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली. उपरांत ह्या चोरयेच्या प्रकरणात पुलिशेन रोखडीच कारवाय केली. आयतारा ह्या चोरयेच्या प्रकरणात पुलिशेन दिवचलच्या बंदरवाड्यावयलो दुबावित आरोपी आकाश भीमप्पा तालकेरी ह्या तरणाट्याक अटक केली. तशेंच हेर देवळां फोडपाक ताचो हात आसा काय ना हाचो तपास सध्या पुलीस करतात. आमचे 2 दिसां पयलीं चोरी जाल्ली हांगा देवळांत खंडपेटी फोडलेली आणि त्यानंतर सगळे पुलीस स्टेशनाचे PSI सगळे स्टाफ आयलो तेंच्यांनी हे केली पंचनामा केलो आणि तपास काम सुरू केल्लें. आणि ह्याच्या पयलीं एक 5-6 वर्सां पयलीं काही चोरी जाल्ली आणि काही भांडी आणि लामणदिवे बी आमचे व्हेल्ले. पण ह्या वेळा आमी रिसर कंप्लेंट केली तेंच्यांनी आणि तपास कार्य सुरू करून कोणाक तरी धरला तेंच्यांनी. एक ज्यांनी चोरी केली ते धरला आणि तेंच्यांनी ह्या 2 दिसां भितर तपास करून हे बरे सहकार्य केले आणि हिचो तेका धरलो. आणि ह्या फुडें अशेंच तेंच्यांनी सहकार्य करपाचें, कारण हे सहकार्य केल्या उपरांत चोरीचो हे हो जो आसा जे प्रकार आसा तिचेर एक हे येतलो ताबो उरतलो आणि लोक ह्या बाबतींत फुडें सरचे ना. खरोच मी पुलिसांक धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी हो तपास 2 दिसां भितर तपास कार्य करून तेका अरेस्ट केलो. मी पुलीस स्टेशनाक परत एक धन्यवाद दिता. आणि तेंच्यांनी आनी एक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी केन्ना तरी म्हणजे रातची बी हांगा गस्त घालपाची की भाई कोण अनवळखी मनीस अशें करतले तेन्ना तेंच्यांनी गस्त घालपाची आणि अशेंच सहकार्य अशेंच आमकां सहकार्य करपाचें. परत एक तांकां हांव धन्यवाद दिता. 2 दिसां पयलीं दिवचल शारांतल्या एका देवळांतली फंडपेटी फोडल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका दुबावित तरणाट्याक धरला. आकाश भीमप्पा तालकेरी अशें ह्या तरणाट्याचें नांव आसा आणि तो बंदरवाडो दिवचल वाठारांत रावतालो. फाटल्या बिरेस्तारा मध्यान राती दिवचल शारांतल्या वृंदावन अपार्टमेंट मदल्या श्री शिवलिंग देवस्थानांत चोरी जाल्ली. चोरान ह्या देवळांत प्रवेश करून भितरली फंडपेटी फोडिल्ली. ह्या प्रकरणात देवस्थानचे अध्यक्ष दिगंबर परब हांणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ताचे उपरांत पुलिशेन योग्य रितीन तपास करतना आकाश तालकेरी ह्या 23 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो पुलीस फुडलो तपास करतात. फाटल्या 2.5 म्हयन्यांत दिवचल शारांत आनीक 6 देवळां फोडिल्लीं. ह्या देवळां फोडी प्रकरणात दुबावित तरणाट्याचो हात आसूं येता असो एक दुबाव आसा. ते देखील पुलीस तपास करतात. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक सागर कोसकर आणि पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस टिमीन ही कारवाय करून दुबावित तरणाट्याक धरपाक येस मेळयलें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रायबंदरा स्मार्ट सिटीच्या रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी आयतारा एकठांय येवन सरकारा आड निशेध केलो. ह्या रस्त्याक लागून येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास जाता. ह्या रस्त्यांची अवतिकाय पळयत जाल्यार सरकाराक रायबंदरकारांचे कांयच पडिल्लें ना काय असो प्रश्न उप्रासला. देखून फुडल्या 2 सप्तकांत रायबंदरांचे सगळे रस्ते दुरुस्त जावंक ना जाल्यार 30 सप्टेंबराक रायबंदर कॉजवे आडावपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी सरकाराक दिल्या. सगळे रायबंदचे नागरीक हांगा जमल्या हे रस्त्याची दुर्दशा जाल्या म्हणून. सरकारान आमकां प्रॉमिस केल्ले की रस्ते बरे जातले, उदक दितले, सगळे सप्लायज बरे आसतले म्हणून. आज हे रस्त्याची दुर्दशा पळया कितें जाल्या ती. हांगा सरकार तुमच्या दारीचो कॉन्सेप्ट सोडून उदक आमच्या दारीर हाडलें. लोकांची घरां उदकान भरलीं. आतां खड्डे आमच्या दारीर हाडल्या आनी आतां हो पावस थांबलेल्या कारणान हांगा धूळ जाता. ती धुळूय आमच्या दारीर हाडल्या. हे सरकाराक आतां आयज आमी हांगा जमल्या एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट म्हणून की हे बाबा रस्ते जर तुमी 2 आठवड्या भितर जर सारखे करना जाल्यार आमी 30 तारखेक सप्टेंबराच्या
हो रस्तो ब्लॉक करतले म्हणून. दिस इज अ क्लियर अ थ्रेट. इट इज नॉट अ थ्रेट, इट इज अ काइंड ऑफ अ आम्ही प्रोटेस्ट की बाबा आम्ही हो रस्तोच बंद करतले की पुरो जाले, तुमचे खूप सोसले आम्ही आणि आमकां सहनशक्ती ना. कशे दोगी रावपाचे ना. कोणी असू, तो आमदार असू, मंत्री असू, कोण मुख्यमंत्री असू, तुम्ही सगळे हे रोड वापरता. तुमकां मातूय कळना रोडाची दुर्दशा कितें जाल्या ती. हांगा लोक पडटात, लोक मोडटात. तुम्ही हांगा स्मार्ट सिटी आहे ते भाड्याचे बैल हाडून हांगा दवरले आणि तांच्यांनी हांगा रस्त्याची वाट लावन दवरल्या. तो हो आतां आमचो मेन साखव पोर्तुगीज पॉन्ट दे लिनारीस म्हणटा तो इट इज अ हेरिटेज कॉजवे. तो तांच्यांनी हांगा बंद करून दवरलेला. कित्याक म्हणल्यार स्मार्ट सिटीचो एक खांबो थंय रस्त्यार आयला म्हणून. दिस इज काइंड ऑफ इलिगॅलिटी. रॅम्पण काम चल्लां हांगा. मातूय कोणाक पडिल्लें ना. काम चालू आसा. 1 वर्साकून चड जालें आतां. फेस वायज करता म्हणिल्लें. पयलीं सांगलें पास सिस्टम दितले, पास इश्यू केले. पळय जाल्यार जनरल पब्लीक सगळे ओल्ड गोवा ते फोंडे सगळे रस्ते अशे लोक अशेच वता. पास सिस्टम बीन कांय ना. फेलियर. जे कितें प्लॅनिंग केल्लें ताजें अजिबात प्लॅनिंग खंय दवरूंक ना. पूण हांगा विचारल्यार कांय सारकें सांगना. रस्ते परत रिनोवेट केले, तांकां खड्डे पडल्या, भितर वता. कोणाक विचारल्यार कोण सांगना. आमी वचपाचें कोणा कडेन. आमी डिपार्टमेंटान कंप्लेन केल्ली रस्त्या खातीर हांवें घातिल्ली. रस्ते करून घेयात चवथी पयलीं आनी लुकींग एट द लोक जे पडटा रस्त्यांचेर त्या प्रमाणे. पण तेंय दुर्लक्ष केल्लें आसा. थंय कोणी कांय इश्यूज हातान घेतिल्ले आनी कोण पळोवपाक सुद्दां येवना आमकां. आमदार येयल्लो, आमदार बिमदार कोण येवना. खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे कोणूच कन्सर्न येवना. पण आमदारा कडेन हो इश्यू खबर आसा. आमदारान सांगलां आपूण आय हॅव टेकन दीस अप इश्यू. पण टेकन अप दीस इश्यू पण हांगा काय जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. 15 दीस पयलीं हायकोर्टान सुद्दां डायरेक्शन्स दिल्ले की 15 दिसा भितर सगळीं कामां जावपाक जाय. रायबंदचो रोड गेले 1 वर्स ह्याच सिच्युएशनान आसा. खड्डे पडला. खड्डे जर खड्डे पुरोवपाचें सोल्युशन तेंचें एकूच आसता, PCC घालतले हेजेर आनी हे करतले, लेवल करतले. 1 दीस सुद्दां ते सारके उरता केल्ले तेंचें काम जाल्यार तुमी पळोवचें. त्या दिसा ज्या दिसा सिमेंट घालता पळय फूल हांगासर धूळ जाल्ली आसता. सकाळी 7 हांव गाडी धुवंक जर गेलो स्कुटर म्हाजी 9 पर्यंत ती लोळली आसता परती. इतली धूळ जाता. हांगासर एअर पोल्युशन लेवल इतलो जाला, लंग कॅन्सर जावपाचें आसा अशें डॉक्टरांचे थोडे हे आसा, ओपिनियन आसा. दीस हॅज टू बी टेकन सिरियसली. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. नमस्कार. समस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हांव देवा गणपतीकडे मागता की सगळ्यांक सुख, समृद्धी, बरे आरोग्य मेळचे हीच ईश्वर चरणां प्रार्थना. तसेच ह्या वर्साचो गणपती आमी मोठ्या उत्साहान मनोवया. सबंद गोंयभर जितले आमचे गणेश भक्त आसात तांकां पोतून निघता गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोर. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात.